येवकार हा सवरिता खणगावकर. सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स. मोरजे विठ्ठलदास वाड्यावयल्या मांडार कपेलाचे फेस्त मनयले व्हडा उमेदीन. क्रिस्तांव आनी हिंदू भाव मेळून या फेस्ताची करतात यजमानकी. गोंयांत येता त्या दिसांनी पडटलो उटंगराचो पावस. पावसाक मेळटलो खर वाऱ्याचो सांगात. उच लारांची दिल्या शिटकावणी. 5 जुलय मेरेन जारी केला येल्लो अलर्ट. मुरगांव बंदर प्राधिकरणात बायणा हांगा फूट ओव्हरब्रिज बंद केल्ल्यान लोकांक जीव धोक्यात घालून रेल्वे ट्रॅक हुबचो पडटा. नव्यान सुरू जाल्ल्या लूप पोर्ट कनेक्टिव्हिटी फ्लायओव्हर रॅम्पात मर्यादीत प्रवेशाविशीं कितल्याशाच म्हयन्या पयलीं अशेच तरेचो वाद निर्माण जाल्ल्यान ही घडणूक घडल्या. आयतारा काँग्रेसीन हे कारवायेचेर टिका केल्ल्यान फुडारी नंदादीप राऊत हांणी मुरगांव तालुक्यांतल्या स्वताच्या केंद्र सरकाराच्या घटकांचेर भाजपाचे नियंत्रण नाशिल्ल्याचो आरोप केलो. थळावे आमदार कृष्णा साळकर हांचो आपल्याच केंद्र सरकाराकडेन संघर्ष आसा असो आरोप करून तांणी डबल इंजिन मॉडेल पुरायपणान अपेक्षीत हल्ला अशें जाहीर केले. आयज हे जे आमी हांगासर गेट जी बंद केल्ली आसा ती आमचे कितलीच वर्सांची पायवाट. देस्तेरोच्यान वास्को येवपाक लोक बारीक लोक सगळे थंयसरल्यान येतात. हांगासर आमच्या भावांची क्रिस्तांव भावांची एक चॅपल आहा थंय चॅपलाक येवपाक कितलेशे लोक ही पायवाट यूज करताले. आयज ती बंद करून उडयल्ली आसा. आयज एमपीएचो डिसिजन ह्यो आनी लोकल अथॉरिटीजांक ना लोकल आमदाराक कॉन्फिडन्सान घेवन हेंच्यांनी हें केल्लें आहा. सो हें म्हाका विचारपाक सोदता हांव की कितें चल्लां हें वास्कोन. म्हणल्यार कोण विचारपी आसा, कोण पळयता हें सगळें, काय बेश्टेच वाऱ्यार सोडलेलें आहा वास्को. आयज त्या कारणाक लागून हांगासर जे लोक पळयता आसतले तुमी हे रेल्वे ट्रॅका वयल्यान क्रॉस जावन येत आसा. आमी हांगा आसलेले एक 50-60 लोक अशे हांगासरल्यान येयल्ले आहा. सो हे मातशें खंय तरी रिस्की जालां आनी म्हाका दिसता ही कोणें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन मातशें एमपी कडेन वचून उलोवपाक जाय. ही दादागिरी चलची ना वास्कोन. दोनूच दीस पयलीं खंय तरी एमपीएन सडनली कोणाक विचारता ना विचारता येवन डायरेक्ट वेल्डिंग मारपाक लागले. म्हाका दिसता कोणाचो तरी कंट्रोल ना हांगासर वास्कोन मुर्मुगांवान हे तालुक्यान खंय तरी हे विकून काडला. एमपीए जावं गोवा शिपयार्ड जावं खंय तरी कोणाचोच कंट्रोल ना. आपणाक येता तो राजा समजता, येता ते जाय तशें चल्ला. म्हाका दिसता लास्ट टायमूय जेन्ना फ्लायओव्हरांतल्यान थंय गेट घातलेली बीजेपी मंडळ जावं तेंचे कार्यकर्त्यांनी थंयसर मोर्चा म्हणून येयलो. म्हाका दिसता हँड इन ग्लावज म्हणटा हांव. खंय तरी लोकांच्या दोळ्याक उदीक लावपाक खंय तरी हें घडटा. काल सुद्दां लोकल एमएलए वास्कोचो येयला आनी थंयसर आपूण वेल्डिंग मारता थंय रावला आनी आपुणूच झगडटा आपल्या सरकारा कडेन. हे कितें चल्लां? तुमी डबल इंजीन सरकार म्हणटा मरे. खंय गेलें डबल इंजीन सरकार? हे खंय तरी अशें जावपाक जायना आनी हेजेर कठोर खंय तरी एक्शन जावपाक जाय. सपोज तेंचे कडेन जायना, तेंच्यांनी हात वयर काडचे. आमचो पक्ष काँग्रेस पार्टी ना जाल्यार खंय तरी आमच्या एमपीक घेवन आमी एमपीए चेअरमॅना कडेन खंय तरी मोर्चा व्हरतले. आयज हांगा येवचें कारण म्हटल्यार की आमची तुमी आतां वाट जाणाच आसतले एमपीएन जी आयज बंद केल्ली लोकांची. आमी जावंक नासलेले तेन्नासून भुरग्या वाट आमच्या डॅडीच्या पोतान आमचे जाणटे सगळे ती पांय वाट यूज करताले. जे बायणाकारांक आनी म्हण तूं आमचे देस्तोरोचे हेल्मंतीचे सगळे लोकांक वास्को कनेक्ट करताले. जी ते एमपीएन आयज बंद केल्ली आहा. आनी म्हाका अशें दिसून येता की आयज ते दोनूय आमदारांक ते कॅर करिना एमपी जे आहा ते आनी चेअरपर्सनाकूय कॅर करिना. बायलां सुद्दां अशी चलत येवंक लागलेली आहा. ही खूब आपचे बायलांक म्हण दादल्यांक जाणट्यांक सगळ्यांक ही कितें रिस्कीत आहा ही करपाचें. पण हेजेर कितें ते बेगीन सुटावो काडचो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पुढे फुडल्यो खबरो. दिवचल वाठारात पार्किंग लागून व्हड आडमेळी निर्माण जातात. आता वाठारात पे पार्किंग सुरू जातली खंय. येरादारीची कोंडीचेर उपाय काडपाक लागून आनी पालिकेक येणावळ मेळोवपाच्या हेतान हे पावल पालिकेन उबारल्याचे नगराध्यक्षान सांगले.
दिवचलकारांक येरादारीची समस्या सतायता। खूब आदी दिवचल पालिकेन पे पार्किंगाचो टेंडर काडिल्लो, पूण अजूनय पे पार्किंग जावंक ना। दिवाळी मेरेन पे पार्किंग जातलेच जातले आनी सुवातेर ट्रॅफिक पुलिसय दवरतले। लोकांक कसलोच पार्किंगेचो त्रास जावचो ना हे मतीन दवरून आमी पावलां उबारतले, नगराध्यक्षान माहिती दिली। पार्क जायना, लोक खंयच्या पार्क करतात तरी मुन्सिपाल्टीन म्हटलेलें की ते पार्किंग पे पार्किंग करपाचें आसलें, पूण अजून पर्यंत कित्याक जावंक ना। हय, आमी पे पार्किंगा बद्दल मुन्सिपाल्टीन घेतलेलें आसलें, आमी टेंडर केल्लें, पूण तें टेंडर कोणीच भरोंक ना म्हणून आमी आतां वेरी टेंडर करता। म्हाका दिसता दिवाळी पर्यंत तें आमचें पे पार्किंगाचें जातलें आनी हांगा कितें आसा दिवचलेन पार्किंग जागोय कमी पडटा म्हणून आमी मार्केटाच्या फाटल्यानूय जागो घेतलेलो आसा, ते लास्ट टप्प्यार काम आसा। मागीर आमी पार्किंगाची थंय वेवस्था करतले, ताका एक 7-8 म्हयने तरी वयतले, मागीर थंय आमी ती वेवस्था करपाची आहा पार्किंगाची। आनी पयलीं साफ करून आमच्या सगळ्या ते पोजिशनान जालें काय आमी थंय साफ करून लोकांक म्हणजे पार्किंगाक दवरतले, पयलीं गाडयो पार्क करपाक व्हडल्यो जे टेम्पो येता तांकां पार्किंगाक जागो करतले। थोडे जागे अशें आसा की ते दुकानवाले जे आसा पळय ते आपलो टेम्पो दवरता आनी तो गुदांव कसो यूज करता, ताच्या बद्दल तुमी कितें? ना तशें खरें हरशीं तशें करप ना। आनी हांव कोणाक जर तशें जर करता म्हणजे आपल्या म्हणजे गाडी दुकानूय आसा प्लस गाडीन हाडून माल दवरता जाल्यार हांव परत विनंती करता की तुमी जेन्ना टायम आसा तेन्ना सकाळचे नाल्यार रातचे हाडून तुमचो कितें ते टेम्पो म्हणजे सामान खाली कराप, थंय सबंदीत गाडयो दवरूं नाका, कित्याक तुमी दुसऱ्याक गाडी लावपाची वंचीत करता आनी तुमी मागीर केन्ना केन्ना थंयच्यानूच माल थोडेशे त्या गाडयेंतल्यानूच माल दिता। म्हणजे असली जी नाटकां आसा ती करप ना। आमी आतां कितें करता, आमचे मुन्सिपाल्टीचे मार्केट इन्स्पेक्टर आहा ते आमचे सगळे कडेन चालू आसा, कितें कितें हें करता ते आनी तेजेर आमी खंय कोण खंय हें जाता म्हणजे खंय गाडयो आनी कितें करून बी विकता तेंचेर पळयतलें चालू आसा। फक्त आमी कितें करता, बुधवार दीस कोण जर येता जाल्यार तांकां आमी त्रास करिना, कित्याक बुधवार बाजाराचो दीस मदींच थोडे येवन बसता आनी कितें करता, आमकां लोकांचे मागीर फोन येता, कोण फोटो मारून धाडटा, लोकांचे बरोबर हें आसा आनी कोण ट्रॅफीक आहा थंय लोक हें करता, म्हणजे लोकांक त्रास जाता। म्हणजे अडचणीच्या जाग्यार हें करप ना अशें म्हणून आमी लोकांक हें करीत आसा। आतां सद्या बिचोले मार्केटान व्हडलो प्रॉब्लेम जाला तो पार्किंगचो प्रॉब्लेम। हांगा आतां जशें ओल्ड इस्कॉला थंय प्रॉब्लेम जाता, मागीर बस स्टँड आहा थंय प्रॉब्लेम जाता, लोक कशे गाडयो लायता। हांगा आतां बिचोले मार्केटान जेन्ना बुधवार आसता बाजाराडी आसता तेन्ना पार्किंग गावना। हांगासर मुन्सिपाल्टीन लोकांक लक्ष घालूंक जाय पार्किंगाचेर, लोक कश्यो गाडयो लायता ते पार्किंग लक्ष दिवंक जाय पार्किंगाचेर, कशें कितें पे पार्किंग करपाक जाय, मागीर मुन्सिपाल्टीन जागा करूंक जाय पार्किंग करपा खातीर। मागीर RTO बीन आसता तेंच्यांनी हांगा लक्ष घालपाक जाय। जशें हांगा बस स्टँडार आसा थंय पार्किंग लायल्ल्यो आसता कश्यो गाडयो, मागीर गाडयो सुटाना, हेच्या खातीर ब्लॉक जाता, हेजेर ट्रॅफीक चॅक करूंक जाय, लक्ष घालपाक जाय आनी हांगा पे पार्किंग सुरू करून मुन्सिपाल्टीन हांगा जागो करपाक जाय पार्किंगा खातीर। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुजैब शेख। धार्मीक एकचार सांस्कृतीक मेळ हेच गोंयचें खाशेलपण आनी अजून मेरेन ते तिगोवन आसा, ही वय तितलेच खोशयेची गजाल। मोरजे विठ्ठलदास वाड्यावयल्या मांडार कपेलाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। क्रिस्तांव भाव आनी हिंदू भाव मेळून ह्या फेस्ताची यजमानकी करतात। पळयात कांय उमेदीचे खीण। खूबच कमी गांव उरल्या जंय विविध समाज विविध धर्मा मदीं सोबीत सुंदर आनी म्होवाळ नाते पळोवपाक मेळटात। मोरजे गांवान हे दायज राखून दवरला। ह्या फेस्तांत क्रिस्तांव आनी हिंदू भाव संस्कृतीक खोशी वांटून घेतात। विशेष म्हटल्यार हांगा कपेला मुखार खुरीस आनी तुळस एकचारान उबी आशिल्ली पळोवपाक मेळटा। कोण लामण दिव्याची वात पेटोवन होरावणी करतालो जाल्यार कोण फुलां हार अर्पून मनांतल्यो भावना उक्तायताले। पळोवया एकचारान मनयल्ले मोरजेचे मानार कपेलाचे फेस्त। ह्या वाड्यांतलो आयज आमी कपेलाची 25 वर्सां सेलिब्रेट करता। आमकां एक व्हड खुशालकाय आमची कपेल बांदल्याक आयज 25 वर्सां जातात। तशेंच हे सेलिब्रेट आमी फेस्त करता आख्खो मोरजेचो गांव। तशेंच आमचे हिंदू भाव एक कम्युनिटी मेळोन आमकां जायतो हेल्प करतात आनी आमच्या बरोबर हे आपलो मिसाळो वांटो घेतात। हे फेस्त आमी आख्ख्या लोकांचे म्हणून मांडार चप्पल फेस्त सांत खुर्साचें म्हणून ते म्हटल्यार हे मांडार खुर्सा दोनूय धर्माचे लोक येतात फेस्ताक
आणि दोनूय धर्माच्या लोकांक भावार्थान मेळलेले मागलेल्यांक मेळता आणि ते आपण मेळता म्हणून त्याच्या फेस्ताक हजारांनी लोक जाता. आणि दुसरें म्हटल्यार ह्या खुर्साचे दोशी धर्माचे देवस्थाना हिंदुवाचे आणि क्रिश्चनाचे आणि त्याचे लोक पांया पडपाक येतात. फेस्त आमचे दोनूय धर्मांक एकठांय करपी अशें आमचे फेस्त तेच करतात. ते सांगेच्या 7 स्टार्ट करतात आणि दोनूय धर्माचे लोक थिंगा मागण्यांक असतात आणि तुळशी कडेन असतात. ही तुळस आणि हे कपेल दोनूय धर्माचे लोक येवन हिंगा प्रार्थना करता आणि लोकांक मागता ते भावार्थान देव दिता. आम्ही ह्या वाड्याचे फेस्त सेलिब्रेट करता आणि आयज आमी 25 वर्साची केक कटिंग केल्या. आमचो प्रेसिडेंट आणि सगळे मेळून आमचे फादर आणि सगळे आमची कम्युनिटी एकठांय जावन सगळे आमी बरे भाशेन हे फेस्ताची मांडावळ केल्या आणि जायतो लोक येता खंयचो विस्मिता मिलाग्री करता आणि जायते फावटी आमकां ह्या खुर्साची मिराकल जाता. आमचे स्पेशल बँड ह्या वाड्याकारांनी ह्या भुरग्यांनी मांडार बॉयजांनी बँड वाजोवन सगळें बरें करून दाखयलां म्हूण हांव सगल्यांक दिनवासता काळजांतल्यान देव बरें करूं. आयज आमी चड खुशाल जाता. हे आमच्या कपेलाची 25 वर्सां आमी रिन्युएट केल्या जातात आनी आमकां खूब खुशालकाय आमकां हे भाग फावो केले देवान. आमी 25 वर्सां आनी हांव प्रेसिडेंट जाल्यारूय 25 वर्सां जाता ह्या कपेलाचो. खूब खुशालकाय ही कोर्स सामकी. तशेंच हांव सगळ्या आमच्या पादरीक दिनवासता कित्याक ते येवन तेंच्यांनी आमच्या गांवच्या पुतांनी भितर दीस आमचे सेलिब्रेट केले आनी आमच्या गांवच्या सगळ्या वाड्यान सगळ्या सहकार दिलो आमकां. तशेंच आमचे हिंदू शेटगांवकर भाव आहात ते सगळ्याक मिसळ जाले. खरेंच एक व्हड खुशालकायेची खबर आनी जायतो लोक येता आमचो गांवा भायलो इवन सगळे आख्खे गोंयभर म्हटल्यारूय जाता. त्याक जायते मिलाग्री ह्या खुर्सान केल्ले आहात. कोणाक भुरग्यां फावो केला, कोणाचे काजाराचे जायना ताका काजार सोयरीक जावन काजार फावो केला. सो जायते म्हज्यान सांगोंक अश्यो जायना खूब आहात आनी उगडास पासून आमच्या जिवितान पासून जायत्योच मिलाग्री वाडटात. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. युएईतल्या अजमान हांगा जाल्ले IFBB आशियाई बॉडी बिल्डिंग आणि फिटनेस चॅम्पियनशीप 2025 सर्तीत विदेश दामोदर कवळेकार हो दादल्याच्या क्लासिक फिजिक गटात 5वे सुवातेर आशिल्लो आणि हे साध्य करपी तो पयलो गोंयकार थारलो. आंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंगान गोंयकारांनी इतिहासीक टप्पो मेळयलो. IFBB जज बॅच आणि इंटरनॅशनल जजीस कार्ड मेळयल्ल्यान विष्णू उसकयकार हाका गोंयचो उक्तावण आंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग जज म्हूण मान्यताय मेळ्ळ्या. कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट करपाक केला जे UAE अजमान जाल्ल्यान ती खंय म्हाका 5th प्लेस पावली आनी टोटल कॅटेगरी 18 एथलीट्स आशिल्ले ऑल ओवर एशिया आनी हे म्हाजे लायफाचें वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिशन. सो हांव खूब हॅपी आसा आनी असोच फुडें वयतलो. आनी सेकेंडली मेन म्हणल्यार दळवी सरांचा खूब आभार मानता. तेणें म्हाका खूब सपोर्ट केला. विशेष सांगपाचें अबाउट विदेश कवळेकर जो पार्टिसिपेट केला हे चॅम्पियनशीप एक मेन्स क्लासिक फिजिक हे कॅटेगरीन पार्टिसिपेट केला. मेन्स क्लासिक फिजिक ही आतां कोणाक बॉडी बिल्डिंग पळयता तांकां ऑर ज्या स्पोर्ट्साची खरीच नॉलेज आसता. इट इज वन ऑफ द टफस्ट कॅटेगरी कित्याक ताका हायट लिमिटेशन आसता आनी ताका वेट लिमिटेशन आसता. विदेश कवळेकार अप टू 171 सेंटीमिटरान पार्टिसिपेट केला. सो इतके कॅल्क्युलेशन स्ट्रॉंग आसता कित्याक तुजी हायट -100 प्लस ताका एक बफर वेट आसता 2 or 4 kgs. सो इट इज लायक 171 - 100 म्हणल्यार 71 प्लस 4 kilos. सो मॅक्सिमम त्याची 75 kg ऑन स्टेज बॉडी वेट आसूंक जाय जेन्ना रजिस्ट्रेशन करता वेईंग करता. इवन हायटीचो लिमिटेशन म्हटल्यार 6 सेंटीमिटराचेर डिफरन्स आसता. सो जे क्लासीक फिजिक खऱ्यांनीच आयज फिल्टर्ड कॅटेगरी म्हणटा आमी फ्रॉम न्यू जनरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग. जेन्ना पयलीं फक्त बॉडी बिल्डिंग पळयताले
सो जेन्ना फिल्टर करून करून रिवायज करून वन ऑफ द टफस्ट कॅटेगरी जाल्ली आसा आनी तितून विदेशांत 5th प्लेस मारल्या ही आमकां खऱ्यांनीच बरें दिसता कित्याक ऑल ओवर इंडिया सुद्दां आमी जेन्ना एथलीट्स पळयता ओपन बॉडी बिल्डिंगान कोणी पार्टिसिपेट करपाक फुडें येता मेन्स फिजिकान येता पूण क्लासीक फिजिकान ह्यो खूब कमी आसता. खूब प्राऊड मुमेंट म्हणजे फोंडेकारां खातीर तो काही दिसां पयलीं आमी जेन्ना हांगा प्रायज घेतली तेन्ना तो गोंयच्यान नामवंत एकूच सिंगल मनीस तो इंटरनॅशनल म्हणजे एशियाचे कंट्रीजा भितर रिप्रेझेंट करपाक तो गेल्लो आनी खूब आमी जेन्ना ताका गूड विशीस दिल्ली आनी आयज सांगपाक बरें दिसता की ताका 5th प्लेस मेळिल्ली आसा म्हणजे तो ज्या एशियेच्यो 32 कंट्रीन पार्टिसिपेट जाल्लो 32 कंट्रीन इंडियेक तो रिप्रेझेंट करतालो आनी तो 5वे स्थान मेळ्ळें 5th प्लेस. समस्त फोंडेकारा वतीन गोंयकारा वतीन आनी इंडियेच्या सगळ्या नागरिकां वतीन हांव तांकां म्हणजे इंडियेचो पयलो एथलीट ताका बॉडी बिल्डिंगाक ताका 5th प्लेस फावो जाल्लें आसा म्हणून सगळ्या वतीन हांव ताका शुभेच्छा दिता आनी हो असो प्राऊड मुमेंट आमकां फोंडेकारांक मेळिल्लो आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत फाटले 24 वरां सावन पावस मध्यम आशिल्लो पूण येता त्या दिसांनी संभव उटंगाराचो पावस, वादळी वारे आनी उंच ल्हारां येवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान आयएमडीन सादूरतायेचो सल्लो दिला जाल्यार 5 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. नैऋत्य मॉन्सून आता पुराय देशात पावला अशें भारतीय हवामान खात्यान स्पष्ट केला. सामान्य परस 9 दीस पयली पुराय प्रगती जाल्या. मॉन्सून आयज दिल्ली, हरियाणा, अस्तंत उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानात पावलो आणि सध्याच्या 8 जुलय बदला 29 जून मेरेन राष्ट्रीय प्रसार पुराय केलो. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत मॉन्सून तुळेन सौम्य आशिल्ल्यान खुबशा वाठारांनी हलको ते मध्यम पावसाची नोंद जाल्या. वादळी वाऱ्याची म्हायती मेळूंक ना पूण येता त्या दिसांनी परिस्थिती चड खर जावपाचो अदमास आसा. गोंय हवामान केंद्रान दिल्ले म्हायती प्रमाण उत्तर आणि दक्षिण गोंय ह्या दोनूय वाठारांनी 5 जुलय मेरेन दर दिसा हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यताय आसा. ते भायर कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडूं येता. वाऱ्याचो वेग वराक 30 ते 40 किलोमीटर आणि सप्तकभर वराक 50 किलोमीटर आसा. मॉन्सून अपेक्षे परस पयली देशभर गोंयांत पावस आनी वादळी वाऱ्याची शक्यताय. 5 जुलय मेरेन कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय. गोंयांत फुडले 5 दीस येल्लो अलर्ट. चढावत आणि उणे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस ते 26 डिग्री सेल्सियसचा मजगती. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.